आता पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. पणजे महापालिकेन पालिका मार्केटांतली बेकायदा बांदकामां मोडपाचें काम चालू केलां. आज आमी सगळें कॉमेस केल्या. सहकारी बंधारे मुखार ती पायण बी आसा, ती लोकांक वचपाची पायण रस्तो आहा थिंगा तेमी इलिगली वयर पत्रे घालून बिझनेस करूंक लागले. आमी तेंकां खूब पाटी सांगलेले तुमी काडात म्हणून, आज काडटा फाल्यां करता म्हणून आमी थंय आयज गेले सगळे काडले. इतकें घाण आशिल्लें, इतकें घाण सोंसूंक जायना आनी हांव नको पणजेकार कशे वयताले तशे बिझनेस करपाक. आज आमी ते क्लिनिनेस केला, फाल्यां परवांय जातलें. येयला आनी सगळे पत्रे काडून येयला, आमकां हात कर म्हटलें आनी पयलीं आनी एकदां हेजे पयलीं येयलेले पत्रे आनी चडशे म्हाजेच मारले फाटल्यान लागता. रवींद्र भवनान मडगांवां 2 दिसांची भजन कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. नामनेचे गजल गायक अनूप जलोटान ह्या कार्यशाळेक मार्गदर्शन केलें. क्या कारण है कि आप 35 साल से ऐसी लागी रही सुन रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? ऐसा तो बहुत है. मैया बोली सुन रहे हैं, रंगदे चुनरिया सुन रहे हैं, जग में सुंदर है तो नाम सुन रहे हैं. आपने भी सुना, आपके पिताजी ने भी सुना, आपके बच्चे भी सुन रहे हैं, कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स ने भी सुना. ऐसा क्यों? केवल उसका एक ही उत्तर है कि ये शास्त्रीय संगीत है, ये सच्चा संगीत है, ये शाश्वत संगीत है, इसमें भगवान रहते हैं. चिन्मय मिशनान मडगांवां रवींद्र भवनात स्वामी विमलानंदाचो ज्ञान यज्ञ घडोवन हाडला. त्या भायर हेर कांय विशयाचेर प्रवचनां जातलीं. by one of the senior most disciples of our Gurudev Swami Chinmayananda, Swamini Vimalanandi. This yajna will be conducted in Ravindra Bhavan from 6th January to 12th January 2014 and inauguration will be held on 6th January 6:30 to 8 p.m. There will be special lectures which Swami Vimalananda will be conducting. We have selected this topic based on the problems that society is facing. The topics which have been selected for the special lectures are handling emotions. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी समीर भट. गोवा रायडर्सान घेतिल्ले न्यू इरा सुपरक्रॉस सर्तींत 30 ते 40 रायडरांनी वांटो घेतलो. चांदोरचे रोमन लुइजा सुपरक्रॉस ट्रॅकाचेर सर्त जाली. नव्या वर्साच्या निमतान सर्त घडोवन हाडिल्ली. पळयात त्या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या रायडराचे एडव्हेंचर आनी एक करामती. This is what we call a motocross. Fell down and he's been placed in the fifth place. All you can say riders from Goa. Well, it's number 23, Shabuddin Sayyad on the lead, followed by number 59, Irfan Kiladar. Still on the lead, yes, it's Shabuddin Sayyad, number 23, followed by Irfan Kiladar, number 59. इतल्याने खबराचे त्रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.